दामोदर भजनी सप्ताच्यो शुभेच्छा दिता आनी दामबाबाचो सप्ताह सुरवात जाल्ली आसा आनी म्हाका दिसता एक दीस चलपी म्हणजे फाल्यां दनपार पर्यंत तो सप्ताह टॅक्निकली आसतलो मागीर फेरी तर 7 दीस आसतली। सगळ्यांनी येवचें, दर्शन घेवचें, दामबाबाचे आशिर्वाद घेवचे। दामबाब आमी सगळेच जाणां आमचे गोंयचेच एक आराध्य दैवत आनी उल्याक धांवून येवपी देव अशें आमची सगळ्यांची मान्यता आसा आनी अशें देवाक हिंदूच न्ही तर सगळे धर्म आनी सगळे जातींचे लोक हांगा येवन दामबाबाक आपले ब्लेसिंग मागपाक येता, आपले आशिर्वाद घेवपाक येता, दर्शन घेवपाक येता। सो ह्या वर्सा पासून सप्ताह कमिटी आनी म्युन्सिपालिटी ह्या दोगूय जाणांनी मेळून भरपूर बऱ्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा आनी थोड्यो SOPs गव्हर्मेंटांनी घाल्या खंयची घटना घडची न्ही म्हणून। सो सगळ्या कडेन मागता की सगळेच गोंयकार जशें तुमी प्रत्येक वर्सा येता ह्या वर्सान ताच्याकून मोठ्या संख्येन येवन जशें तुज्यान बहीण जाला पावसूय ना सो ताजो एक फायदो घेवन दामबाबाचें दर्शन आशिर्वाद घेवचे आनी जाता थंय SOPs मेंटेन करून चड गर्दी करची न्ही आनी अशें करून एक बऱ्या रितीन आमी सगळ्यांनी एक बऱ्या मोठ्या दबाज्यान आमी हो मनोवपाचो ठरयला। बरे बरे गायक आज आमकां रातचे दिसतले, कालूय गायकाचो हे जालो आनी शेटये बंधू हांणी तो स्पॉन्सर केल्लो। एक बरें वातावरण आज सगळ्या कडेन निर्माण जाला आज वास्को भितर। सगळ्या कडेन आवर्जून येवचें आनी दामबाबाची सासाय, दामबाबाची कृपा, आशिर्वाद घेवचो।